आमगे केपे पुलीस स्टेशनाची पळय लॉकअप भितर पळय ती लॉकअप त्यांचे मोडले कारणान ते एक्युजडांक कुडचड्यार व्हरपा पडटा. आमी तांकां विचारलें 1 वर्स बाय जालें आतां ते एक्युजडांक कुडचड्यार व्हरता ते मोडला तेंचे लॉकअप. तर ते म्हणटा कितें की बिल्डींग नवी येतली. बिल्डींग केन्ना नवी येतली ती खबर ना आतां. ते जाता तितले बेगीन लॉकअप ते तरी जेल तर ते लॉकअप तरी रिपेरिंग करचे आनी कुडचड्यार ते पुलीस ते जेली तांकां हेंका व्हरता पळय एक्युजडांक ते केप्याच उरताले. आनीक तेंचो टायमूय वेस्ट जावपा ना पुलिसांचो. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटा कडेन एक तर ती बिल्डींग बांदची नाजाल्यार ते लॉकअप बेगीन रिपेरिंग करचें म्हणून केपेचें. कित्याक बिल्डींग बांदपाक जाय कित्याक काय म्हणल्यार पुलिसांक कितें त्रास जाता. PSI थंय बसपाक जागो ना ती तेंची प्रपोजल कितली वर्सांचो आसा तो फाटीं आमी आयकता की हांगा बिल्डींग येतली पूण बिल्डींग पळय जाता तितले गोवोरमेंटान बिल्डींग बांदचें नाजाल्यार टेम्पररी पयलीं ते लॉकअप रिपेरिंग करचें आनी पुलिसाचो टायमूय वेस्ट जातलो आनी तांकां पळय एक्युजडां पळय कुडचड्यार व्हरता तेंय बंद जाता. केपेंचें पुलीस स्टेशन हें सारकें मोडकरी जालां आनी तें मोडोन पडपाचें आसा. अशें एक तो टेंडर जावचो केपेकारांची वीश आसली ते बेगीनूय बांदचें म्हूण आनी तें बेगीन बांदलां तेन्ना सावन जायते सेवाबायत लेगून भितर पडले मनशांक थिंगा त्रास जाता. कित्याक मार्गा हिंगा केपें सावन तुका सांवड धाडचें आनी सांवड देर तांकां कैदी करून परत तांकां इन्क्वायरी करून केपें व्हरचें. हेदो पासून तो टायमूय वेस्ट जाता आनी ते सेवाबायत लेगून चोर सारकी चोर नासलो लेगून भितर पडले तांकां सोडूंक तेंची फेमेल वावुरता पूण जायना कित्याक इन्क्वायरी जावपाक कास्तीक जाता. मुगे एक आहा सजेशन ते बेगीन बांदचें आनी तेका तरी टेम्परवारी तो टेंडर केन्ना जावन टेम्परवारी एक शेड घालची 2 रुमाक आनी ते चोरां थिंगा दवरून इन्क्वायरी करून ते खरे वो चोर वो ना ते करून तेंची सुटका करची. केपेंचें पुलीस स्टेशन पळय आहा तें सांगताले तें आतां मोडटले आनी नवें बांदतले. नवें बांदता म्हळ्यार 2-3 कितलीं वर्सां जावन गेलीं तेजी बांदपाची खबर ना वो ताची कांयच खबर ना. मागीर थोड्या दिसान आयकोंक येवपाक लागलें ते एक नवं पोन्नी घर घेता आनी तितून ते सगळे ऑफिस बिफीस चलयताले आनी हेजें काम चलता म्हण. आजून पासून तें टेंडर जालें म्हणटा पूण ते टेंडराची खबर ना कांय ना आनी आतां तितून भितर पळोवपाक गेल्यार एक हेजें वयली छप्पर मोडोन सकयल पडलां. पूण ताजेंय ना आनी कोण धरले बिल्ले जाल्यार तांकां सांवड्डे गायले सांवड सावन आयको हिंगा हाडले हेजें सामको गडबड आसो. पूण सरकारान हेजेर कितें म्हणटा तें चोयन ही नवी इमारत जाल्यार इमारत बांदपाची आनी कितें तरी करपाचें. पूण हें असली कोणता येना न्हू.